पक्षाची संघटना आणि कर्मचारी बळिश्ट असले जाल्यारूच खंयचीय वेंचणूक जिखूं येता। देखून दर एका ब्लॉक कमिटी सशक्त करप ह्या हेतान आपूण वावुरतलो अशें गोंय काँग्रेसीचो अध्यक्ष अमित पाटकरान सांगला। कांय कारणांक लागून कांय म्हत्वाचे निर्णय घेवपाक उशीर जाल्ल्यान फाटली वेंचणूक आमी हरले अशें पाटकरान ह्या वेळार म्हटलें। पक्ष कार्यकर्त्यांक एकठांय हाडप हो म्हाजो मुखेल हेत आसतलो अशें ताणें म्हटलें। तशेंच आमची मोख 2027 ह्या वेंचणुकेंत 22 आमदार वेंचून हाडप आनी गोंयकारांच्या मदतीन आमी निश्चितूच आमी 2027 वेंचणूक जिखतले असो विश्वास ताणें उक्तायलो। सो एक एश्योरन्स दिता की फुडले इलेक्शन म्हणल्यार आतां जवळ जवळ 4 वर्सां 10 म्हयने सुमार उरल्यात। 4 वर्सां 10 म्हयने सदांच कितें जाता, एक काँग्रेस पक्षाचे चुकताले की इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया कशें जागे जाता पळय तशें आमचो पक्ष जागे जातालो। इलेक्शन खंय तरी लागीं पावलें की 3 म्हयन्यांक आमी जागे जाताले। मागीर आमी कॅन्डिडेट सोदपाक भोंवताले, आमी मागीर ब्लॉक घडोवपाक भोंवताले, मागीर आमचे डिफरंट फ्रंटालान आमी वताले। सो ह्या फावट आमी चिंतला की आमचे ऑर्गनायझेशन समज जर काँग्रेस पक्षाक तुमी कॅन्डिडेट जर बरे दवरत जाल्यार 10 ते 15 सिटां अशीच येतली, कांय काम करनासतना। पूण जर तर आज जे 74% आणि जर ओव्हरऑल गोवान आमी 67% लोक जे आसा जे अगेन्स्ट आसा सरकाराच्या, हांचो आवाज जर तर आमी आयकून घेतले आनी तांचे जे इश्यूज आसा हे सॉल्व करतले जाल्यार म्हाका दिसता काँग्रेस पक्षाक पावरान येवचें पडटलें। किंवा करूया कित्याक बारीक जर तर आमी पळयत ह्या इलेक्शनान जाल्यार काँग्रेस पक्षा कडेन वोटर्स आसात पूण कार्यकर्ते खंय तरी कमी पडटात, वर्कर्स खंय तरी कमी पडटात। आनी हे जे राजकारण जे कॅप्टनान सांगले की जे आज डिवायसिव्ह पॉलिटिक्स चल्ला, जे धर्माच्या हातून किंवा जातीच्या हातून किंवा भाषेच्या हातून जे आज पॉलिटिक्स हे डिव्हिसिव्ह पॉलिटिक्स जे चल्ला, हे फक्त जर तर आडायतलो जाल्यार हे काँग्रेस पक्षूच करपाक शकता।